Due to weather restrictions, we have got a circular saying that we can't venture in the sea till the 3rd. So आज बोटी वचपाचे एक थोड्यो रेडी जाल्ल्यो पूण असो मेळना. So they can't venture until the 4th. नुस्तेमारी बोटीर चडसो लेबर भायल्या राज्यांचो. सीझन सुरू तसो लेबर येवंक लागला. लेबर जायत येयले, येवपा लागले, जायत्यो भासी येयल्या. There are a lot of laborers. We can see all laborers. Most of them are coming, and there's a lot of to come also. 2 वर्सां जाली सबसिडी ना. फिशिंग पास ना जाल्यार डिझेल ना म्हणटा तो कायदो कुडबनाकूच कित्याक? We should need help from the fisheries also. Like regarding subsidy, the last 2 years of subsidy येवंक ना अजून. So like small boat owners they struggle जाता. तशें तेमी आतां सिस्टम काडला हिंगा. Fishing pass घेवपाचें. Fishing pass where you have to have a fishing pass. Without that you can't have get diesel. जे हो कायदो सरकारान काडला सगळ्याक जावपाक जाय न्हू. फकत कुडबण जेटीकूच आसा. काल हांव वास्को गेल्लो. वास्को थिंगा तांचें सिस्टमूच ना थिंगा फिशींग पास घेवपाचें. वास्कोकारांक ना, पणजे ना, फकत कुडबणूच कित्याक. नुस्तेमारी सुरू जाता म्हणल्यार तेकलोच रावण. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस.